The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्ट मॉन्टेजन्स इंडियाचे अनेक एपिसोडाक तुमक सर्वांकय हांव मोगान स्वागत करता सर. आमगेल कार्यक्रमांत कोंकणी स्पेशल राउंड चलता सर. फुडले एपिसोड्सान तूं आमगेले स्पर्धेन सांगिल तसले मस्त कोंकणी पद तुम्ही ऐकून आनंद घेतिले सर. आईचे एपिसोडान समेत आनीकय इतले कोंकणी पद्या ओटो आम्ही तुमगेले द्रायलींची. आमगेले आईचे एपिसोडान तूं आमगेलो ओटो निर्णायक जावन तीग जन निर्णायक आसा ती अनिता प्रभू माई आमगेलो ओटो निर्णायक जावन आसा ती माई तुमकां हांव मोगान स्वागत करता सर. राघवेंद्र मल्लिमाम आमगेलो ओटो आसा ती मल्लिमाम मोगान स्वागत करतास तुमकां. महानिर्णायक पुतूर नरसिंह नायक माम आसा ती नायक माम मोगान स्वागत करतास तुमकां. तशीच आमगेले आदरणीय अतिथी जावन सुरेश बाळिगा माम आमगेलो ओटो आसा जी बाळमाम तुमकां हांव मोगान स्वागत करता सर. अद्भुत ऑर्केस्ट्रा आमगेलो ओटो आसा. कीबोर्डारी आमकां साथ दिता संची दीपक बेंगळुरू तुमकां हांव मोगान स्वागत करता सर. ताळ वाजोवच्याक आमगेलो टायलेंची रामनाथ किणी तुमकां हांव मोगान स्वागत करता सर. पखावा स्वाती जावन आमगेलो ओटो आसा ती ऋषिकेश शिंदे तुमकां हांव मोगान स्वागत करता सर. तबला आनी रिदम पॅडर आमकां साथ दिवच्याक आसा ती अभिजीत शेणै तुमकां हांव मोगान स्वागत करता सर. आयचे एपिसोडाचे प्रथम स्पर्धी आमगेले येता संची उज्ज्वला पै. उज्ज्वला आराम आसतवा वय खंयचे पद प्रेझेंट करता संचाची. हांव कटील बाबराय पैयान बरयलेल्या धरुष नदी तूं म्हाका म्हूण कुंदापूर पेटे वेंकटरमण देवाल वयली आशिल्लें. आयकून प्रेझेंट करा ती. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. धरुष नदी तूं म्हाका श्री वेंकटेशा धरुष नदी तूं म्हाका धरुष नदी तूं म्हाका श्री वेंकटेशा धरुष नदी तूं म्हाका देव तूं श्री वेंकटेशू नाव तुगेले श्रीनिवासू देव तूं श्री वेंकटेशू नाव तुगेले श्रीनिवासू हांव तुगेलो चरणू दासू पाव तूं म्हाका सर्वेशा धरुष नदी तूं म्हाका श्री वेंकटेशा धरुष नदी
श्री व्यंकटेशो नवतु गेले श्रीनिवासो देवु तु श्री व्यंकटेशो नवतु गेले श्रीनिवासो अवतु गेलो चरणो दासो पावतु मक सर्वेशा दर्शन दीतु मक्का श्री व्यंकटेशा दर्शन दीतु मक्का दर्शन दीतु मक्का श्री व्यंकटेशा दर्शन दीतु मक्का दर्शन दीतु मक्का दर्शन दीतु मक्का धन्यवाद. उज्ज्वला तुमकां कशें दिसली तुमगेली परफॉर्मन्स? जजेस सावयरीची मलिमाम हां तुमकां कशें दिसलें उज्ज्वला परफॉर्मन्स? छान असती दर्शन दी म्हणताना पाप व्यंकटरमण काय पाप दिसका ती पळयताना मुग्ध जावन सांगते खंयची गांवची चेडा तूं? हांव कोडयाळची कोडयाळची वे वय. ओ व्यंकटरमण कुंदापुर कोण एक पटी येत पळय कुंदापुर व्यंकटरमणालो बरें येईल न्हय वय 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 आनी आमगेले महानिर्णायक एवरी टायम सांगता पळय खंयचे भास सांगतना आमकां कसले प्रनावन्सिएशन म्हळ्यार उच्चार कळनी जाल्यार आमगेले मातृभाशाची मात्र चुकी करूनच जजाल तितलें सांबाळका. नाव म्हणताना नव म्हणला तूं मस्त कडेन नव तू गेले म्हणून नाव तू गेले नव्हे असं नव्हता तू तत्वळ येता नाव तू गेले नाव तू गेलो चरण वय 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 नव तू गेले म्हणून आयला हां ते नाव हाव तू गेलो वय वय करेक्ट हांव कित नव हाव हाव आतां जाल्यार हम जावचें ना जे हांव धांवका म्हळ्यार कोळका न्हय आतां पळय तूं हांव म्हळ्यार म्हाका कळ्ळें हांगा बसून घेवन म्हाका नवं कळटा हांव नांव म्हूण लेखलें सुमार सकट असले आसता आनी थोडे डावट जावन चिके सांगला म्हणके बट सांगता खुशी जाता तूं आयका तू सांगिल्लें आयकल्यारच पळय खुशी जाता भजना मंडळी वता न्हय वता न्हय कंटिन्यू करील आयक मुग्ध जावन सांगला येते आनीक आयकोन सांग चेडा ऑल द बेस्ट. धन्यवाद. धन्यवाद मलिमाम. नायक माम तुमकां कशें दिसलो उज्ज्वला परफॉर्मन्स? उज्ज्वला पुरा रागणान सांगला तेची पॉयंट्स वापसा रिपीट करच्यान तूं कसले अर्थ ना सिंपल जावन तूं म्हणला चंद म्हणला जल तितले साहित्याक आनी कसं म्हळ्यार हातू एक चरण आनी पल्लवी पुराची ट्यून एकल्याक आसा केन्नाय एक कॉम्पिटिशनाक वतना चरण आनी पल्लवीचे एक ट्यून आशिल्ले म्हणल्यार कसं जेत म्हळ्यार एका मना मोनोटनी एकतानता म्हणटा ताका त्या जायननातील म्हणके म्हणल्यार चांग हांतू कसं म्हळ्यार पुरा ट्यून एकल्याक आसा चरणा काय पल्लवी काय पुरा म्हणटाना तुगेले रियल टॅलंट भायर येवचे चान्सस उणे आसता तसं लेख पळोवन घेवन आनी काही चंद कोण म्हणू येता मा तुगेले म्हणलें कांय तोंदर ना मुग्ध जावन चंद कोण म्हणला तूं देव बरें करो. धन्यवाद. धन्यवाद नायक माम. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಜ್ವಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಜ್ವಲ ಪೈ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ तुम्ही आता पळयला हांकां हे सिजनांत भाग घेवन कशें दिसलें म्हण हांगेला निमगू या वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 आनी तूं इतले रावंडांत तुम्ही भाग घेतले आसा आनी नेक्स्ट रावंड फायनल सो इतले पुरे रावंड्सान भाग घेवन ओवरऑल एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लो तुमगे? हे आमगेले फर्स्ट टायम इतलो हॉट शोन फस्ट पार्टिसिपेट करचे हांव हांगा ते येवचे लेकार हॉड प्लस आमगेले जजेस जावन आशिल्ले तांणी आमकां इतले लायक कमेंट्स आनी पुरा दिता ते आमकां ते एक नमुने व्हडलें भाग्य म्हूण ते तांणी मागीर इतलो एक ऑर्केस्ट्रा आसा तांगेले तेंच आनी एक व्हडलें भाग्य आमकां मेळचें. तशी तुमगेला आनु अम्मा आयले ಒಟ್ಟು सपोर्ट करचाक माम तुमकां कशें दिसलें हांगा ताय पावल्यांची आनी नेक्स्ट फायनल आतां आमी रिजल्टा वेट करताच सो इतले दूर ताय पावयल कितले खुशी आसा तुमकां? आमकां ह्या एक व्हडली एक स्टेज यूथ ऑफ GSBन दिला तांकां आमी केन्नाय धन्यवाद. मागीर येदोळताय आमी हार्ड वर्क केल्या निमती हांगा ताय पावलां ती आनीक एक देवाल दे आसल्यार पावतात की म्हणून आमकां एक आश तितलेच. मागीर तुमी कशें सांगू इच्छा पावताच हांगा ताय येवन पावलांच्यांनी? एक आशेचो फायनल येवका म्हणून देवाल दया कशें म्हणून जजेसान सांगता सगळ्यांक थँक्स सांगता ऑर्केस्ट्राकी जजेसाकी लायक कमेंट्स दिला तिका इतले ताय आयले खूश म्हूण लेखता
फायनल आयला आणखी खुशी जाता. तशी जावं म्हणून आम्ही लेखताची इतल्या वेळ आमगेलो उलयले खातीर मस्त धन्यवाद सांगता सर आणि ऑल द बेस्ट. फायनल जाक तुम्ही मुखार वचोच म्हणून आम्ही आश पोवताच. इतल्या वेळ उलयले खातीर मस्त धन्यवाद. थँक्यू. आतां नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता संची विद्या प्रभू. खंयची पद प्रेझेंट करता संची तुमी आजी? आज हांव जयसुधींद्र वृंदावना पावना म्हूण सांग भजन सांगतास. अद्भुत पद लायक कोण प्रेझेंट करा. ऑल द Thank you. बेस्ट. जयसुधींद्र वृंदावन पावना जयसुधींद्र वृंदावन पावना मुख्य प्राणांतर्गता हे मन भावना मुख्य प्राणांतर्गता हे मन भावना व्यास मंदिर सुंदरा हरिद्वारा मंदिर सुंदरा हरिद्वारांतु श्री सुधींद्र जने अमरा जगांतु श्री सुधींद्र जने अमरा जगांतु जय सुधींद्र वृंदावन पावना जय सुधींद्र वृंदावन पावना. उज्वे भागक व्यास सन्निधानान्तु उज्वे भागक व्यास सन्निधानान्तु प्रज्वलित कीर्ति गुरुगुणगानान्तु प्रज्वलित कीर्ति गुरुगुणगानान्तु काशी मठाधीश विसावे स्थानान्तु काशी मठाधीश विसावे स्थानान्तु श्री सुधींद्र नायक स्थानमानान्तु श्री सुधींद्र नायक स्थानमानान्तु जय सुधींद्र वृंदावन पावना जय सुधींद्र वृंदावन पावना. वृंदावनाकडे कोरलो ते वासू सुंदर वदनारी तंचो मंदहासू वृंदावनाकडे कोरलो ते वासू सुंदर वदनारी तंचो मंदहासू गुरु श्री सुधींद्रानी रचिलो इतिहासू गुरु श्री सुधींद्रानी रचिलो इतिहासू हरि गुरु चरणारी दवरा विश्वासू हरि गुरु चरणारी दवरा विश्वासू जय सुधींद्र वृंदावन पावना जय सुधींद्र वृंदावन पावना. पवन तनयादि पावन मूर्ति सेवकांगिनी मनोकामना पूर्ति पवन तनयादि पावन मूर्ति सेवकांगिनी मनोकामना पूर्ति मनतानन्तु करता हि स्तुति मनताना
सुधींद्र वृंदावन पावना मुख्य प्राणांतर्गता हे मन भावना मुख्य प्राणांतर्गता हे मन भावना व्यास मंदिर सुंदरा हरिद्वारा तू व्यास मंदिर सुंदरा हरिद्वारा तू श्री सुधींद्र जने हमारा जगातू श्री सुधींद्र जने हमारा जगातू जय सुधींद्र वृंदावन पावना जय सुधींद्र वृंदावन पावना जय सुधींद्र वृंदावन पावना जय सुधींद्र वृंदावन पावना धन्यवाद. तुमगेल गायन तशीच आमगेल ऑर्केस्ट्राले साथ एक भारी चंद कोणी हे पद आमकां आयक पडच तशें केला. अनित माय तुमकां कशें दिसलें विद्याल परफॉर्मन्स? रगळ जावन तूं म्हणला हें पद्दत म्हळ्यार वॉयसान भितर केलो बट एक अड्यंतरशें म्हणून येवचें म्हणून आसा तें कसलें ना वॉयस फायन असो लायक वता असो हॉड वॉयस लायक जावन म्हणला श्रुतीक जेवो कसलें काही हें जायनी जाल्यार केलो कडेन प्रोनन्सिएशन करतना दीर्घ आशिल्ले कडेन दीर्घ म्हणका रस्व आशिल्ले कडेन रस्व म्हणका तेदन मात्र ते पदाक ಸ್ವಲ್ಪ ते स्वरांत भितरी समजता प्रती कडेन न्यास म्हूण सांगून सगळो दिसून स्वरारी रबले म्हण जाल्यार तें चंदाय दिसना केलो कडेन रबचे कडेन तितलें रबोका जाता केलो कडेन सोडका जाल्यार कडेन सोडका जाता तशी केलो रस्व आनी दीर्घ स्वर आसा पळय ते चिक्के पळोवन घेतल्यार पद पुरा कसलें ना भारी लायक जाला मस्त चंद जाला वॉयस आनी केची चंद कोरी येता तुगेलो वॉयसाक लायकस वॉयस तशी बार लायक जाला पद कसलें मिस्टेक जायन लायक जाला. धन्यवाद अनित माय. नायक माम तुमगेल कमेंट्स? विद्या लास्ट राउंडात खंयची म्हणलेलें मा तूं पद? उडक आसास की लास्ट राउंडात वृंदावनी वेणू हां वृंदावनी वेणू वय तेव्हा भारी चंद म्हणा तूं वृंदावनी वेणू मस्त चंद म्हणा आजी तितले चंद म्हणा भारी चंद म्हणा आजी खुशी जाले आनी वर्ड्स ಸ್ವಲ್ಪ स्पश्टता जावका कित्याक म्हळ्यार तूं क्लासिकल शिकतास न्हय? हां क्लासिकल शिकता जाल्यार मस्त जन सिंगर्स आहा साहित्या ಬಗ್ಗೆ मस्त इंपॉर्टन्स दिनात तेज्याच्यान भक्ती संगीत म्हणटना साहित्याक इंपॉर्टन्स दिवन म्हणका आनी मस्त जन क्लासिकल म्हणटले बंदिशाकय इंपॉर्टन्स दिना ती बंदिशाक तितले इंपॉर्टन्स आसा बंदिशय स्वच्छ जावन म्हणचे अभ्यास करून घेतला रे तेन्ना भक्ती संगीत म्हणटना आनीकय सहाय जाता आनी भक्ती संगीत म्हणटना साहित्याक इंपॉर्टन्स दिले म्हणून जाल्यार बंदिश म्हणटना बंदिशाक सहाय करता ते तशें जाल्यार मितीन एका एक हें कनेक्टेड तूं म्हणलेलो पुरा समास भारी चंद आसा स्वर की एकाय तुगेलो वॉयसाचे एक टोनल क्वालिटी की पूरा चंद आसा साहित्याक ಸ್ವಲ್ಪ आनीकय इंपॉर्टन्स दिव येता अदरवायज भारी चंद जाला हांगा देव बरें करो. धन्यवाद नायक माम. थँक्यू विद्या. ऑल द बेस्ट. विद्या प्रभू हंगेला परफॉर्मन्स तुम्ही आता पळयला हांकां हे सगळे सिजनान भाग घेवन कशें दिसलें म्हणून हांगेला निमगू या सीझन 4 तूं हांगा येवन पळयलें हे सगळे सिजनाचे एक्सपिरियन्स कशें आशिल्ले? भारी खुशी जाल्ले आनी कमेंट्स पुरो दिवन आमकां मस्त यूज जाता पुरो आमकां नेक्स्ट फ्युचरांत आमकां कसं सिंग करता जाल्यार असल कमेंट आनी पुरो यूज जाता आनी आमगेले हांगा ऑर्केस्ट्रा टीम वरा मस्त सपोर्ट केला आमकां खंय स्टार्ट करता खंय एंड करता म्हण पुरा जन ऑर्केस्ट्रा आशिल्ली टीम पुरा जन सपोर्ट केला मस्त खुशी जाले येवन. तशीच तुमगेलो अम्मा माय येयले सपोर्ट करचाक मागीर हांगा थंय पळयलें आसत आनी कशें फील जाता तुमकां? खुशी जाले म्हळ्यार इतले वेळार आयले म्हळ्यार बारी खुशी जाले. मस्त धन्यवाद आमगेलो उलयले खातीर. तशीच ऑल द बेस्ट म्हणून सांगता आमी रिजल्टा वेट करता आसाच आतां फायनल जा कोण वता म्हणून सांगून तुमकां ऑल द बेस्ट आनी इतले वेळ आमगेलो उलयले खातीर मस्त धन्यवाद. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लेस मॉन्टेजन्स इंडिया तो नेक्स्ट स्पर्धी आमगेले एद्रा येता संची वैशाली प्रभू. वैशाली तुम्ही आजी खंयची पद प्रेजेंट करता संची? आजी हांव धन्य जावया कुलदेवा दर्शना आमी करूया म्हण सॉंग सांगतास.
ಶಿಮಿಗಲ್ ನಾವು ಸಮೇತ ಅಷ್ಟು ತುಮ್ಗೆಲ್ ಪದ್ಯ ಅಂತು ಕುಲದೇವತಾ ದರ್ಶನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಕುಲದೇವ ಅನ್ನೇನು ಸುಂಗೇನು ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಲ್ ದ धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया पुण्यक्षेत्र तीर्थस्नान आम्ही कोरूया पुण्यक्षेत्र तीर्थस्नान आम्ही कोरूया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया परशुराम सृष्टि केले भव्य क्षेत्र है गौड़ सारस्वत ब्राह्मणांक पुण्य क्षेत्र है परशुराम सृष्टि केले भव्य क्षेत्र है गौड़ सारस्वत ब्राह्मणांक पुण्य क्षेत्र है सनातन हिंदू धर्म संस्कृति क्षेत्र है सनातन हिंदू धर्म संस्कृति क्षेत्र है मध्व वैष्णव मतांचे पुण्यक्षेत्र है धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया मंगेशु महालसा नारायणी श्रीहरि शांतेरी महालक्ष्मी चतुर्भुजधारी मंगेशु महालसा नारायणी श्रीहरि शांतेरी महालक्ष्मी चतुर्भुजधारी कामाक्षी देवी चरण तुधारी कामाक्षी देवी चरण तुधारी दामोदर रामनाथ स्मरण करी धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया धन्य जाऊया कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया भक्तगाळी जीवोत्तम मठु सुंदर भक्तांक रक्षण करता रामचंदिरा भक्तगाळी जीवोत्तम मठु सुंदर भक्तांक रक्षण करता रामचंदिरा विद्या वाचस्पती गुरु महामुनींद्र विद्या वाचस्पती गुरु महामुनींद्र भक्ताले उद्धारक विद्याधिराज
क्षेत्रस्थान आम्ही कोरूया, धन्य जाऊया, धन्य जाऊया. कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया, धन्य जाऊया, धन्य जाऊया. कुलदेवा दर्शन आम्ही घेऊया, आम्ही घेऊया, आम्ही घेऊया. ವೈಶಾಲಿ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿ ಮಾಮ್ ಕಸ ಸಂಗತಂಚ್ ಪಳೆಯ ಮಲ್ಲಿ ಮಾಮ್ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. वैशाली कोण बरयले हे श्रीनिवास शेणे पुत्तूर. पोर हां हां हां. आणि संगील कोण गोतस की पुत्तूर नसीब नाईक. हां वा कंपोजिशन म्हळ्यार इतलें इझी ना. आनी तूं हे सांगतना म्हाका अशें दिसलें की खंय सोदिता आशिल्ली हांव त्या ह्या खंय दवरला ह्या खंय दवरला ते आमी केल्या पण सोदिता पळय करेक्ट हय चिक्क्याची नवें दत्ता बा लास्ट मोमेंट ऑफिसांनी वतान पळय अर्जंट करचीप मेळ्ळी दवरले लांगाचे गोत तसं दलारी सडन काणू कळ्ळें कसं काही सुरवेज अवकाश मागीर मेळटा तशी. सो कंप्लीट लायक कोण सांगला ताचे विशय न्ही हांव सांगचें बट म्हळ्यार टू दी पॉयंट एक पटी पळय सांगचें आसत तावळी अनिताकान सांगल्या म्हणके वाजिला म्हणके दावच्या नजे म्हणून कळ्ळें लायक कोण सांगला बट म्हाका अशी दिसलें लायक सादर केला आनी हें इतलें इझी नाशिल्लें कंपोजिशन. गुड देव बरें करूं. थँक्यू. धन्यवाद मल्ली माम. नायक माम. वैशाली फस्ट कसं जालें तशें जालें म्हाका वॉयस लो गेलो. वय कसं जालें काय ತಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊರೋನಜ್ಜಿ ತುಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅವರು ಹಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಅವರ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಹಾಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಂದು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ एक स्पर्धे ಅಂತ म्हणताना आम्ही करेक्ट पळोवन घेवका, थंय वत्तनाची पळोवन घेवका. एक कसं जाता तूं अर्दारी तुका खंयची की पिक्चर म्हणली तूं मागीर तांणी सम करून दिलें मागीर तूं कितलेंय म्हणल्यार त्या सुरवेच्या हांगा पॉयंट्स ऑलरेडी इट इज नोटेड न्हय वे. एम आय रायट ऑर रॉंग? येस येस. नवे अदरवायज तुगेलें सिंगींग कसलेंय तोंदरे जायना ताजी मागीरचें. बट वॉट अबाउट दॅट ते काउंट जाता हांगा न्हय वे. आतां आमी पुरा काउंट करता ती पुरा तुगेले स एपिसोड्स आहा तुगेले पुरा सिंगींग आमी कन्सिडर करता ती. दॅट्स अ डिफरंट थिंग. बट तातूंत तूं हे एपिसोडा तूं एक सान एक डॅमेज तुका तूं करून घेतील म्हण केजात न्हू आमा वय की न्हय तितलेचे. अदरवायज यू हॅव परफॉर्मड वेल ते पद. आनी मस्त एक टफ पद न्हय तें इजी आसा. रागण म्हणाल टफ पद म्हणून म्हळ्यार ताणें शी सांगिल्लें ताणें शी सांगचें तें केलो पुरा एक तागेलो क्रम ते असो. बट पद म्हणाल तूं समज आला आनी केलो स्मरण की कसं की स्मरण जावका न त्या हिंदी शब्दा म्हणके येवच्या नजे रक्षण रक्षण स्मरण अशें जेवच्या नजे. कोंकणी येता आनी कोंकणीचें डिक्शन येवका. अदरवायज ओके पद म्हणलें ओके बट दीस इज द पॉयंट. इता म्हळ्यार नेक्स्ट तूं खंयचेय खंयी म्हणटना करेक्ट पळोवन घेवन स्टार्ट केल्यार आनी खंय चांग जाता. देव बरें करो. थँक्यू. धन्यवाद नायक माम. थँक्यू. ऑल द बेस्ट. वैशाली प्रभू हांगेला परफॉर्मन्स तुम्ही आता पळयला हांकां हे सगळे सिजनांत भाग घेवन कशें दिसलें म्हणून हांगेला निमगू या वॉयस ऑफ GSB सीझन 4 इतले पुरे राउंड्स दांटून आतां ह्या राउंड येवन पावलांची आनी नेक्स्ट फायनल्स. सो ते सगळेची सिजनां भाग घेवन कशें दिसलें तुमकां? लायक दिसलें. थँक्यू यूथ ऑफ GSB फॉर दीस वंडरफूल ऑपॉर्च्युनिटी. तुमकां प्रिपरेशन्स करतना ते कशें जालें? प्रिपरेशन्स आनी पुरे राउंड वायज तुमगेलें प्रिपरेशन स्टायल कशें आशिल्लें? त्याची थीम दिल्ली न्हय आमकां त्या थिमा प्रकार आमी प्रिपरेशन्स केली अँड थोडे नायक मामूल पॉयंट्स लिरिक्स फोकस करून प्रिपरेशन्स केल्ले. तुमी हांगा सपोर्ट करचे हांगा ते आयल्यांची कशें दिसता तुमकां ह्या स्टेज ते पावलांची? ग्रेट एफर्ट बट शिकचे आशिल्लेची आमी मुखार शिकताच का तांची एक हे देख घेवन येवका आनी टीम तुमी लायक कॉपरेट केला. स्टार्टिंग म्युझिशियन्स दावो हांगा यूथ ऑफ GSB दावो लायक कोण प्रोग्राम चलोवन दिता आसा ती. सो आमकांचे एक नमून
प्रॉब्लम जावो खंयचे एक नमून इनकन्विनियन्स जावो जाल्ले ना आमकां एक नमून चार टायम कितले पाटी आयली आमी आमकां पुराक एक नमून लायक एक्सपिरियन्स मेळ्ळा शिकचेक अंतू लायक ऑप्शन आसा सांगा पुतूर नरसिंह नायक मामाले कमेंट्स जावो दुसरे जड्जसाल कमेंट जावो ते एक शिकचेक मेळटा आमकां गोतू नाशिल्लें लिरिक्सा वयरी तितलो फोकस ते वर्डिंग्सा प्रोनन्सिएशना वयर फोकस ते पुरा आमकां फस्ट टायम एक नमून शिकचें मेळटा सर सो इट विल बी अ गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस मस्त धन्यवाद ह्या कॉम्पिटिशना भाग घेतला तशीची इतले वेळ आमगेलो उलयल कतिरी आणि तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणून सांगता रिजल्ट वेट करता आसा आमी इतले वेळ उलयल कतिरी मस्त धन्यवाद थँक्यू. बाळमाम साहित्य ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಆಸಿಲೆ ಸುಮಾರು ಆಮಗೆಲೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸಂಚತ್ತ ತಂಕ तुमगेले एक टिप्स कसं दिवच्या इष्ट पावतांचे तुम्ही टिप्स म्हळ्यार वाजूका बरोका दोनीच विंगड कसरेना आनी आयकुका उलोवचेनाच बरोका आयकुका वाजूका तेशान मस्त उलयना थँक्यू अंतत मस्त स्कोप ना म्हळ्यार तसले एक विषय माइंडांत येता तुम्ही कशी सांगतांचे म्हाका म्हळ्यार आतां तुमी स्टार्टींग फस्ट बरयली पदाची तुमगेले ओके जाली की एक निरंतर प्रयत्न नंतर तुम्ही एक तुमकां एक सफलता मेळ्ळी की हाजे बद्दल कसं सांगतांचे तुम्ही ना बरयली तशी म्हळ्यार इम्प्रूवमेंट जाताच म्हण लेखता म्हळ्यार आनी फुडें बरयल्यान कसो तप्प म्हळ्यार आतां कळटा ते एक सिंहावलोकन करूं आसा फुडें कसं बरयलें तें कसं तें बालिश जावन दिसता केलो पटी ते आमी तशी सायडा दवरताची आनी मुखार सुनू कसं तांतू आनी मुखार कसं अंत कसं तप्प जावचे पुरो जो एक पद्य जाल्यार आतां नायक मामा पेटे तेन्ना सांगता नायक मामा अंत कसले मिस्टेक आसल्यार कुडले सांगून पेटे हांव रेक्टिफाय करता इता म्हळ्यार भास म्हळ्यार ते तितले एक आमी अशी डेली उलयचे म्हण की न्हय ती ताका एक साहित्यीक एक चंद येवक न्हू पद्य म्हणटना शीद आमी बरयल्या वरी जायना आनी त्यावेळी स्वाम्याल पद बरोवच्या मस्त आलोचन करूं आसा स्वाम्यांगेल पद बरयतना देवाल पळयतना ताका एकवचन म्हणी येता स्वाम्याल बरयतना भारी जागृत जावका तशें हांव मस्त बरोवन दवरलो जाल्यार कोणाक दाखोवन तांतू सम करून ताजे मस्त तांचो विशय आसा देव आनी आमगेले स्वाम्याल म्हणटना दोग जाणाले म्हळ्यार ते दोनी पद बरयतना आमी भारी जागृत जावका एक अशी कॉमेडी सॉंग बरयल्या वरी न्हय ते तेच्यान हांव केलो पद तशी दवरला आनी ओके जातरी मागीर हांव मुखार सिता तशें धन्या एक कसं म्हळ्यार साहित्य की संगीत की बरयल कुडले लागना तांतू भितर बुड्डू का कश्ट पाव का बरो का बरयतल्यान बरयत आसका संगीतांतू साधन करत आसका केन्ना जनाक इश्ट जाता म्हणून गोतना त्या इश्ट जावची ताई प्रयत्न करत आसका ताका 2 वर्स वच्या पुरो 10 वर्स वच्या पुरो 15 वर्स वच्या पुरो 20 वर्स वच्या पुरो सांगू जायना त्या तितली पुरा साधने ओटो जना पावका म्हण जाल्यार होड एक विचार कसो म्हळ्यार हरिवायू गुरू एक देवाल दया जावका त्या देवाल दय आसल्यार मात्र जना पावता ना म्हण जाल्यार पावना आमी कसल केल्यार आस पळय तशी जाल्यार आमगेले सुरेश बाळमामान इतली चंद चंद पद बरयला इतली चंद चंद पद बरयला आमी लेखतात कसं म्हळ्यार एक व्यापारीन पद बरोवचें म्हणून इतानज्ज म्हणून प्रश्न न्हय वे आमगेले मायंड सेटअप कशें आसा म्हळ्यार पद बरोवचें साहित्य न बरो का पद म्हणटल्यान संगीतकारान म्हणू का ना कोणय म्हणू येता संगीत साहित्य कोणालेय सोत्तू न्हय प्रति एकल्याल सोत्तू कोणालेय सोत्तू न्हय प्रति एकल्याल सोत्तू प्रति एकल्याक बरोवची रायट आसा प्रति एकल्याक म्हणची रायट आसा ते जना पावत की ना की जना खंयची चांग जावका त्या घेतात तांणी तांकां तो प्रोफेशनल की एमेच्योर की कसलेय नाका छंदस्वे घेतात आनी इश्ट पावतात इश्ट पावले वे त्या व्यक्तीक मोग करतात त्या मोग संपादन आस पळय तें आमगेल्या जिवनाचें सार्थक्य तितलेच धन्यवाद नायक माम धन्यवाद बाळ माम तुमगेली एक जर्नी अशीची मुखार वचका आणि तशीच आनीक एक इतले चांग चांग पद आमकां मेळची तशी जावका म्हण एक आमगेले एक आशय सेंचुरी वॉयस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लेस मॉटेजन्स इंडिया तो नेक्स्ट स्पर्धे आमगेले एद्रा येता संची दीप्ती प्रभू दीप्ती वेलकम हियर राउंडाक थँक्यू
कसं स्पेशल प्रिपरेशन केलेलंस की राउंडा खातीर की नॉर्मल प्रॅक्टिसची नॉर्मल प्रॅक्टिस ओके आज ही खंयची पद प्रेझेंट करचार आसा ते हांव संत भद्रगिरी अच्युतदास हांणी बरयलेलें सुकृतरे अमुचे म्हणलेलें पद म्हणटस छंद पद आयकून प्रेझेंट करा ऑल द बेस्ट थँक्यू हरिगुरु समान करारे चिंतन स्मरण करारे प्रतीक्षणोक्षण करारे मनात चरण संपूर्ण तरणोपाय खरे तरणोपाय खरे तरणोपाय खरे सुकृत रे अमुचे बहु सुकृत रे अमुचे सुकृत रे अमुचे बहु सुकृत रे अमुचे श्री सुकृतेंद्राले स्मरण है कोटचे श्री सुकृतेंद्राले स्मरण है कोटचे सुकृत रे अमुचे बहु सुकृत रे अमुचे सुकृत रे अमुचे बहु सुकृत रे अमुचे श्रीपुराचे परम सात्विक भूसुरवन्द्य रे भाग्यदायक गो श्रीपुराचे परम सात्विक भूसुरवन्द्य रे भाग्यदायक व्यास रघुपतिले चरण सेवक व्यास रघुपतिले चरण सेवक काशी मठाधीप चरण तात्विक काशी मठाधीप शरण तात्विक सुकृत रे अमुचे बहु सुकृत रे अमुचे सुकृत रे अमुचे बहु सुकृत रे अमुचे निष्कळंक निवृत्त कर्माचे निर्विकार निर्मल चित्ताचे निष्कळंक निवृत्त कर्माचे निर्विकार निर्मल चित्ताचे निश्चल मती वैष्णव धर्माचे निश्चल मती वैष्णव
शमदमादे सद्गुणसम्पन्न क्षमा समुद्र सन्न्यासे वरेण्य शमदमादे सद्गुणसम्पन्न क्षमा समुद्र सन्न्यासे वरेण्य रमा रमण हरे मूल नारायणांक रमा रमण हरे मूल नारायणांक रमा रमण हरे मूल नारायणांक मनातून निवांत ध्यानादे कोडचे मनातून निवांत ध्यानादे कोडचे सुकृत रे आमुचे बहु सुकृत रे आमुचे सुकृत रे आमुचे बहु सुकृत रे आमुचे श्री सुकृतेन्द्राले स्मरण है कोचे श्री सुकृतेन्द्राले स्मरण है कोचे सुकृत रे आमुचे बहु सुकृत रे आमुचे सुकृत रे आमुचे बहु सुकृत रे आमुचे सुकृत रे आमुचे सुकृत रे आमुचे थँक यू ಅನಿತ್ಮಯ್ ದೀಪ್ತಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಮಗೆಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ दीप्ती तुका कशी दिसले तू म्हणलेल्या आधी लायक जाल्लें ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಅಲ್ಲಿ तेची कळत तशील वॉयसान भितर ಸ್ವಲ್ಪ मंदरार तांची केच वावंट शेजत तशिले चिके प्रॅक्टीस उण जाला म्हूण लेखता हवा तशी वॉयस तू सांगल्या वरी वच्चन आशिल की म्हूण लेखता हवा तुगेल मनान तू मस्त सकड आशिल ते म्हणच्याक जाल्यार तुका ते तितले तुगेल स्वरान हें दिनी कसले साथ दिनी म्हण हांव लेखता जाल्यार ओवरऑल भारी लायक जाला परफॉर्मन्स कांय उणें पडना श्रुतीर जेवो ताळेन कसले ना लायकस वॉयस आनी प्रॅक्टीस कर लायक जाता ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಅನಿತ್ಮಯ್. ನಾಯಕ್ ಮಾಮ್. दीप्ती ಹಾಂ ಮ್ಯಾಮ್ धन्याला नेमगो याव्या कशें जाला म्हणून हां जावेत ना धन्या कशें जाला गो मा ओवरऑल लायक जाला त्याला आनी के लायक करीत असेल. ओके म्हळ्यार खंयची पॉयंट्स एनी पॉयंट्स तुका दिशिल्ले लो नोट्स हाय नोट्स. ओके म्हाका दिसता विंगड रितीरी तेणी बेस्ट म्हणला म्हण ही ताका म्हूण सांगता हांव एका कोणा लो नोट्स रीच ಸ್ವಲ್ಪ हे दिस कसले म्हूण म्हळ्यार नॉट बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ प्रॅक्टिसींग मोर चड प्रॅक्टीस केल्यार जाता तें एका कोणा आनी म्हणलेले लायक जाला आनी कोरस यूज केलें की तांणी कोरस सपोर्ट केलें की भारी चंद एक एम्बियन्स क्रिएट जालें चंद जालें अद्भुत जावन आयलें आनी ताका समज हांव न्हू ऑर्केस्ट्रा इतली चंद आशिल्लें भारी चंद जालें म्हणलें की चंद जाला साहित्य स्पश्ट आशिल्लें सक्कडे पुरा कडेनय चंद आशिल्लें मूल नारायण अच्युत ममाल पद अच्युत ममान कसं बरयला री त्या एक आमकां दिलेलें रत्न ताणें आध्यात्मीक जावन आमी उद्धार जावचे खातीर दिलेलें रत्न अच्युत ममान दिलेलें आमकां तसलें एक अद्भुत सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्या वयरी बरयलें तसलें आनी हें एक पद इतली चंद कंपोज केला शंकर शानबाग म्हाका मस्त आत्मीय जल्म वयतना हांव शंकराना म्हणून वता म्हाका तशी इतली चंद केला ताणें आनी ताणें म्हणटना ताजे भाव की पुरा इतली चंद म्हणटा तो तागेलें केलो पद ताणें म्हणला म्हण कोणूय म्हणूं साध्य ना म्हळ्यार तितली चंद भावन व्यक्त करता तो तितली चंद कोण म्हणटा आज तूं ते चंद कोण म्हणा तागेलें पद केलो स्पॉट्सार तूं ಸ್ವಲ್ಪ वाल्यूम म्हूण करून ताणी कसले संगत म्हळ्यार वय नवें
ताणी कसं म्हणाल तू पळोवन केलो कडेन वॉल्यूम ಸ್ವಲ್ಪ वेरी करून तो कसं ते थंय मॉड्युलेट करता तू ते करू ट्राय केला ते म्हाका कळला वय वे एम आय रायट नवे ते पुरा पळयला रे मस्त चंद जाला गो मस्त मस्त Thank you. मस्त चंद जाला थँक्यू मस्त व्हड फ्युचर आसा तुका थँक्यू आनी तुका वपास मेळटा बँगलोरांत जायत नवे दायत बँगलोरांत मेळटा कळ्ळी न्हू तुका कसं म्हणू हां थँक्यू मॅम धन्यवाद नायक मॅम कंग्रॅच्युलेशन्स दीप्ती ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू दीप्ती प्रभू हंगेला परफॉर्मन्स तुम्ही पळयला दीप्ती फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स फायनलाक मुखार वत्तस म्हूण नायक मामान सांगिल्लें थँक्यू आता ह्या सिजनांत भाग घेवन तुमगेलो एक्सपिरियन्स ओवरऑल एक्सपिरियन्स कशें आशिल्ला म्हूण सांग मस्त खुश जालें आनी ह्या फाटी नो फ्रेंड्स समेत मेळचाक जालें आनी कॉम्पिटिशन समेत मस्त टफ आसा सो फायनलान ते मिगलत तितलेची एफर्ट घालका हांवें कॉम्पिटिशन दिवका तितलेच तशी तुमगेली फॅमिली पुरा येईल असं सपोर्ट करच्याक तुमकां तुमगेलो अनामा येईल असं तांगेल्याक एक ಸ್ವಲ್ಪ उरलो या तुमकां कशें दिसलें आनी आतां फायनलाक मुखार वत्तस म्हूण नायक मामान सांगिल्लें असं कशें दिसलें तुमकां भारी खुशी चेडू आंबाळून आसा अशी तुमगेलो अनुभव येईल असं माम हानी आतां मुखारी वत्तस फायनलाक तुमकां कशें दिसता तिगेले प्रयत्नाक एक फल मेळटा तुम्ही कसं सांगता मागीर मस्त प्रॅक्टिस आनी करतास मस्त प्रयत्न करतास ते प्रयत्न तक एक फल मेळ्ळो म्हणून आमी देवाला प्रार्थना करता तितलेच ओके सो तुमगेल पुरे जनाल आशिर्वादान तांणी आतां फायनलाक वत्तस मुखारी ऑल द बेस्ट म्हणून सांगता असं फायनलान तुवें अशी परफॉर्मन्स कोर न्हू विन जावचो प्रयत्न खंडीत आसो ऑल द बेस्ट सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लेस मॉन्टेजन्स इंडिया अंतू आमगेले आयचे एपिसोड अंतू लास्ट स्पर्धे आमगेले इधर येता संची उळ्ळाल विजितात्मा मल्ल्या मल्ली मम फायनल्स फुडले लास्ट राउंड कशी दिसतास तुमकां म्हाका मस्त खूश जाता आसा वॉयस ऑफ GSBचे एक ह्या प्रोग्रामांत म्हाका भागवयस कोण बार एक आश आशिल्ले ते नरसिंह नायक मामा लेद्रा एक म्हगेले पद सांगता मस्त मस्त आश आशिल्ले देवान चला आशिल्ले ते म्हाका आजी खंयचे पद सांगता संच आज तुमी हांव म्हगेल मोगा पद्य प्रथम जावन म्हगेल मोगा सिंगर पुत्तूर नरसिंह नायक मामान अद्भुत जावन गायन केल्लें मनुजा नित्य तूं देवा लागीं म्हाका लागी माग मनुजा नित्य तू देवा लागी माग अनुदिन हरि गुरु चरणानुराग अनुदिन हरि गुरु चरणानुराग नित्य तू देवा लागी माग मनुजा नित्य तू देवा लागी माग भवसागरु हो कितुलो अपारु भवसागरु हो कितुलो अपारु देवु विना कोणिना आधार देवु विना कोणिना आधार गुरु दाखयता आमकां मोक्षाचे द्वार गुरु दाखयता आमकां मोक्षाचे द्वार हरे गुरु कृपेन सुंटता संसार नित्य तू देवा लागी माग मनुजा नित्य तू देवा लागी माग
मानवा तू गुरुगुण गायन आ आ आ करी मानवा तू गुरुगुण गायन गुरुकृपेन मिळता भक्ती रसायन गुरुकृपेन मिळता भक्ती रसायन गुरुचरणांचेरी लाई सदा मन गुरुचरणांचेरी लाई सदा मन हरिपद मिळ्यारी धन्य हे जीवन नित्य तू देवा लगे माग मनुजा नित्य तू देवा लगे माग भाग्य न मिलते हैं मानव जीवन भाग्य न मिलते हैं मानव जीवन आ, 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 भाग्य न मिलते हैं मानव जीवन रागद्वेषमय संसार चेदन रागद्वेषमय संसार चेदन संगता अनंतु करी हे चिंतन संगता अनंतु करी हे चिंतन मोगुदवरी गुरु चरणारी धरी मन नित्य तू देवा लगी माग मनुजा नित्य तू देवा लगी माग अनुदिन हरि गुरु चरणानुराग नित्य तू देवा लगी माग अनुजा नित्य तू देवा लगी माग नित्य तू देवा लगी माग थँक यू मल्ली मॅम तुमकां कशें दिसलें मल्ली मम्मल परफॉर्मन्स एक मल्ल्याक आनी एक मल्ल्यान होगळ सुका एक मनान सांगची जाल्यार या तूं जाल्यार ओपवतलें धन्या तागेलें एक स्पिरीट खंडीत नवें खंडीत मॅम तें म्हाका भारी खूश जावचें न्हय आमगे समाजान तो पुरा जणांक आसा हें स्पिरीट ताजी निमतीची आजकाल GSB म्हळ्यार वर्ल्ड वायड मस्त जनांक गोत आसा GSB म्हणली कोळे कोंकणी वें निमगे तादी खंयचे हिता म्हळ्यार हांव बॉम्बे वचून म्हाका गोत आसा भजनांतू प्रत्येकांतू बट हें मल्ल म्हाका आस पळय उल्लाळ विजितात्म मल्ल्या तागेलें आत्म म्हळ्यार इतलें खुशी जाता कळ्ळें आनी पुरा तयारी तो म्हणालो आजी की तागेलें पुण्य की नायक मामाले दूर सांगचें म्हणून कळ्ळें एक म्हळ्यार आनी एक हिंट म्हळ्यार आमगेलें पुण्य तागेलें पद आमकां आयकुचें म्हूण की तशें अशा पुरो म्हाका गोतना कळ्ळें तरी त्या एक लेवलार येवका माल मामानी आज ही भारी स्पिरिटारी आशिल तूं लायक सांगला चिक्केची म्हळ्यार स्पीड जाल्ली की म्हणून दिसता म्हाका मांडणे कसं जाल्यार कसं की लास्ट मोमेंटार देवस्थाना वतना पळय बागेल बंद जाता म्हणून तशी ओगी 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 चमकतात पळय देवा लागी माग तूं मागीर वचा म्हणून तशी न्हय अशी सांगिल्लें अदरवायज भारी लायक कोण सांगला तुगेले एक स्पिरीट हाका मेचू का थँक्यू आनी तुगेले ते स्टाईल या ते देवाल दयन तुका लायक पर्सनालिटी आसा कळ्ळें बारीक चंद तूं व्हेरी गुड थँक्यू मॅम फर्स्ट क्लास धन्यवाद मल्ली मॅम नरसिंह नायक मॅम तुमगेल कमेंट्स विजितात्मा चंद जाला देवा थँक्यू मॅम म्हणलें एक कसं म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಿ ಕೆಲಾರಿ एक्सप्रेस करू लायक जातले साहित्याचे मनुजा नित्य तू देवालाग माग मनुजा
म्हणलंच पळय त्या संबोधना मनुजा नित्य तू म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ಎತ್ತೆ मनुजा नित्य तू देवा लागी माग हरिगुरु चरणानुराग ಹಂಗೆ ಪುರ ಚರಣಾನುರಾಗ ಮುಣೆತ್ತನ ಸ್ವಲ್ಪ अनुराग खै परमात्माला चरणा वैरी म्हणताना न्ही ಸ್ವಲ್ಪ सॉफ्ट करपा जाता वॉयस आनी आलापानी करतना ಕೆಲವು कडेन ते तांच मारचे एक इंट्रस्ट आर पळय वॉयस ब्लास्ट शे जाता त्या जावच्यान जे त्या जातना त्या साहित्याचे भाव आनी तूं तांच म्हणलेले जे भाव एका एक विरोध जाता ताजे हें साहित्य भाव विंगड तूं तांच मारलेले आसा पळय त्या तांच ಸ್ವಲ್ಪ हार्श आयकताना ಸ್ವಲ್ಪ ताका उलटा मारला म्हणके जाता अदरवायज तुगेलो प्रयत्न मात्र मस्त चंद जाला प्रयत्नाक कसलें येना ಕೆಲವು कडेन ಸ್ವಲ್ಪ लिटल बीट तशी जाले इता म्हळ्यार आतां पळय कसले प्रथम चरणात प्रथम चरण कसं येता तूं भवसागर हो भवसागर हो कितलो अपारू देव विना कोणी ना आधार म्हणतना ते भाव येऊ का न्हू देवा वय की नाही ते भावन दिवन म्हणतना तूं हें टेम्पोर म्हणतना ते भाव येना लिटल बीट आमी रेकॉर्डिंगात आमी कशें करता म्हळ्यार ते 4 सारी वता आनी थंय जाय जाल्यार लिटली सॉफ्ट करून घेता आमी रेकॉर्डिंगात तेन्ना ते कळना पक्कानी बट हांगा ओपननेसात म्हणतना ते ಸ್ವಲ್ಪ हार्श दितात ते पुरा पळोवन घेतले म्हणून जाल्यार आनीकय चंद करून म्हणूं जाता देव बरें करो ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಯಕ್ ಮಾಮ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯಕ್ ಮಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿ ಮಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು उळ्ळाल विजितात्मा मल्ल्या हांगेल परफॉर्मन्स तुमी आतां आयकला माम ह्या सिजनांत भाग घेवन कशें दिसलें तुमकां म्हाका जावन हांव वॉयस ऑफ GSB मुगेले चेडू हलवता हेरा येयलो कित्याक म्हळ्यार तुका हांव म्हळ्यार मस्त प्रायज घेतला जाल्यार ह्या सेलेक्ट वेदीक मेळ्ळी म्हाका आमचे केलेले वॉयस ऑफ GSB ते हांव हेम्मेर येयलो हांव प्रायजा खातीर म्हण न्ही बट म्हाका एक पार्टिसिपेशन करून मुगेले एक परफॉर्मन्स दाखोवपाक म्हण आयलो हांव म्हाका खुशी जालें लायक वातावरण आशिल्लें पुरो जाण लायक मामा आले आनी पुरो जज आसा लायक आशिर्वाद मेळ्ळो लायक टिप्स मेळ्ळे आमी इम्प्रुवमेंट आनी कितें करूं जाता तशी तुमगेले बायल येयले सपोर्ट करच्याक मागीर कशें दिसलें हांगा ताय येवन पळयलें आसत हें कॉम्पिटिशनान म्हाका भारी हेम्मे जालें खुशी जाली भारी खुशी जाली तांगेले एक तांणी स्टेजार म्हणपड मागीर सोंपन एक निजान जालें तेंची खुशी जाली हांव राज्य मट्टार प्रशस्ती घेतले गव्हर्मेंट कॉलेज आसतना हांवें राज्य मट्टा प्रशस्ती घेतल्या हांवें आनी सादारण एक 200-280 त्या वांगडा संगीतां आसा मस्त ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम केला हांवें मस्त केला एकल्यान कचेरी केला स्वाम्यान म्हाका कितली फाटी माळ काशी माटा स्वाम्या सुदेंद्र स्वाम्यान कितली फाटी माळ सन्मान केला 2 घंटे कचेरी केल्या हांवें हे आफ्टर लॉंग टायम चेडू आलो होता डॅडी तुवें त्या वचनाचें आमची केलें वेदीक वस तुला परफॉर्मन्स दाखय म्हणून ते म्हाका एक खुशी जाली वेंकटरमण अनुग्रहाराम आयलो हाका म्हणून आनी काय तुमगेले वॉयस ऑफ GSB चांग देवो तुमी लायक प्रोग्राम करता जावं म्हण देवाल्या म्हाका मस्त धन्यवाद इतलो वेळ आमगेलो उरलेल का तरी फायनल्साक आमी रिजल्टा वेट करता सर तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणून सांगता सर धन्यवाद थँक्यू ಹಂಗಾಕ ಆಮ್ಗೆ ಸಕ್ಕಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಲ್ಲಲೆ आसा तमगे जड्जस ಎಲ್ಲ उलयसिया अनित माय तुमकां सुरवेक हांव धन्यवाद सांगता आयच्या कार्यक्रमाक आमगे लोट्टो तुमी भाग घेतिले का कशें दिसलें तुमकां आयचे एक एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स कसं म्हळ्यार फस्टाक हांगा पार्टिसिपेंट्साक मस्त हांव एनकरेज करता तांकां कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक हे संगीता विशयान तूं इंट्रस्ट आसा आनी कसं म्हळ्यार तांकां लायक फ्युचर आसा तशी तांणी हेची हातूंत भितर जाल्यार तांणी मुखारसून व्हर येता संगीत क्लासिकली शिकल्यार आनी खंय तांकां लायक जाता म्हण हांव लेखता आनी एक वॉयस म्हळ्यार त्या देवान दिलेले एक देणीक ती एक वॉयसा भितर थ्रो आसची जेवो ना हाय रेंज वच जेवो तदनंतर हॉड वॉयस जेवो ना तातूंत भितर करज आसची जेवो मस्त नमने वॉयस आसा आतां लता मंगेशकराल वॉयस तिका तितली फेमस जावच्या कारण तिगेले ते वॉयसा भितर फ्रिक्वेन्सी म्हणटा ताका ते भयंकर आशिल्ली ती तिगेल तसल वॉयस कोणाकय ना आशिल्लें तर जावन ती एकलीच साम्राज्य जावन आशिल्ली संगीत क्षेत्रांत तशी एकल्या वॉयसान एक नमनेचे क्वॉलिटी आसता सकड नमने ते वॉयसा भितर क्वॉलिटी दिल्यार तांणी लता मंगेशकरा वरी जाता आशिल्ले कितकी जाल्यार हांतू कसं म्हळ्यार खाली साधन रे खंयचीय जाल्यार नातील आशिल्ले विशय आसूं करूं जाता संगीत म्हळ्यार एक साधना तें एक कंटिन्युअस पळय फ्लो जावचें उद्दाशें म्हळ्यार तुगेलें उद्दा पळय वतर आसता तशें तें कितलें तूं साधन केल्यार कितलें केल्यार तातूंत शिकिल्लें तितलें पवील तितलें चड पोवचें आसता तशी खंयचीय विद्या जेवो ती आमगेल्या हातां भितर न्ही ते देवालय हरिगुरू कृपे निमती ते येवचे आनी आमी केन्नाय तातूंत भितर हंबल जावन आसल्यार अहंकार वयर करून दाखयले ते संगिता भितर तो देव
ना गुरू जो त्या तांकां हात धरना ह्या विशयांत मस्त विद्ये विनय ददाती म्हूण सांगताची विद्ये विशयांत आमी केन्नाय विनय जावन आसल्यार इची आमकां मस्त विद्या मेळची एक गुरुला जेवो एक मालगडेला जेवो एक विशयांत एक विद्या कसले गोतनातल्या म्हणजे निमगुचांत जेवो ना शिक्षान जेवो आमी एक कळकळी दाखयला रे खंडीत ती विद्या एक चेडवांक मेळटा म्हणून हांव लेखता तशी आयच्या विशयांत म्हाका मस्त संतोष जाला आनी स्वाम्यान सांगल्या वरीची क्वॉलिटी आनी खंय चांग जाल्यार आनी खंय चांग आशिल्ली म्हणून हांव लेखता तशी नेक्स्ट एपिसोडान भितर आमगे चेडूं आनी खंय चांग कोरून हें तांगेल क्वॉलिटी विशय जो ना तांणी सांगचे विशय जो स्पश्टतेचे विशय जो तांगेल ते आनी मेन कसं म्हळ्यार तांणी साहित्या विशयांतू ते एक पटी वाजून घेवन मनान ते घेतली म्हण जाल्यार तांकां ते पद म्हणटाना तांगेल ते तांणी भावनात्मक जावन म्हणटा ते आनीकय पद चंद दिसता तशी साहित्य विशया कडेनय तांणी मस्त गमन दिवका तांणी ते आमगेल दास वरिश्ट तांणी बरयलें तसलें साहित्य पुरो आसा पळय ते उपनिशदाचेच तांगेल ते हे उपनिशदाचे लास्ट म्हणटा एक मेळटा पळय तेंची वस्तुनिश्ठ ते आमकां कोण न्हू आमी ते म्हणल्यार आनीकय भारी चंद दिसता तशें जावन चेडवान तेवें एक साहित्या वयर मन दिवका म्हणून हांव एक तांकां सांगता आनी केन्नाय एक साधन केल्यार खंयचीय विद्या तांगेल हातां मेळना म्हणना आनी आज काली कम्युनिकेशन्स म्हळ्यार तेचे मोबायल जेवो टी जेवो प्रत्येक विशयांत आमकां मस्त गायडन्स दिता तशें चेडवान तेवें ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन कोरून तांकां गुरू नातल्यार शिकचे तसले एक कार्यक्रम करूं जाता तशी तें पुरो पळोवन तांणी तें एक शिकोवका आनी आनीक मुखार वचून वचुका म्हणून हांव देवाला मागून हे मिगल दोन उतर कैद करता धन्यवाद अनितमाई यूथ ऑफ GSP तर्फे तुमकां मस्त धन्यवाद सांगतांचे आमी थँक्यू राघवेंद्र मल्लिमाम यूथ ऑफ GSPचे हे सेंच्युरी वॉयस ऑफ GSPचे एक मस्त सीझन आतुकून हे जर्नींत तुमी भाग घेतलींचे आमगे लोटो इन हाई नोट्स आज एकम गेल्या पुरा राउंड्स सरला आणि एक फायनल मात्र बाकी आसा ह्या संदर्भात तुम्ही कसं सांगता इश्ट पावतांची एक कसल म्हळ्यार यूथ ऑफ GSBचे वतीन ह्या एक प्लॅटफॉर्म वॉयस ऑफ GSB मेळटा आसा एक खुशी विशय केन्नाय आमी सांगता ती आनी चेडू हा लेक स्पिरीट चेडू म्हळ्यार तो व्हडली आसा ती हांव चेडू म्हणूनच पार्टिसिपेंट्स तांगेल पुरा स्पिरीट एज कसले पळयनाशी आनी मस्त सकाळी मनान सांगची जाल्यार तांणी तांगेल प्रोफेशन म्हळ्यार IT सेक्शन आशिल्लो विंगड इंजिनियरींग आंगडी आशिल्लो एक सुमार जन आनी तांणी केरळा तकून एकलो पुना तकून आनी एकले मुंबय तकून चेडू आनी आसून तांणी इंट्रस्ट घेवन कसल की घराचे एडजस्टमेंट सेटींग करून हांगा येवचे एक भारी व्हड अचिवमेंट हें इताक म्हळ्यार हें एक संगीता ओटो आमकां अटॅच जालेलें कसल म्हळ्यार एक भजन त्या भजनांतूच मुखार वताना एक आमगेले कसल म्हळ्यार महान निर्णायक म्हळ्यार नो डावट तो म्हळ्यार टॉप लेवल एक्सपिरियन्स आशिल्लो मनीस नवे तागेल एक केलो सिलेक्शन भारी लायक जाला इता म्हळ्यार तांकां चेडवांक मस्त कडेन जाता म्हाका एकल्याक हांव सुरयपटी लास्ट एपिसोडान निमगेलेले तुका सिलेक्ट केलेलें न्हय ये न्ही कसल्याका म्हणून खंय ऑडिशन टायमार तो म्हणालो वय सिलेक्ट केलेले तेन्ना कसले म्हळ्यार खंयचें सांगीत म्हणून सांगिल्लें वय मागीर ना म्हाका पिक्चराचे मात्र येता म्हणून हांव येयलो हय मरे तेन्ना तूं येदोळ पळय न्हय वॉयस ऑफ GSB पळयला जाल्यार ते म्हाका वापस ते भजन पद म्हण आनी हें पद पळय आमगेल जनान अशें सांगता आनी कितले बेजार जाता त्या पुरा सोण घेवन इतले जान आतां येता ती कसले क्वॉलिटी सुरवेक उणी दिसल्यार आत्त मस्त ध्यान मस्त प्रयत्न केला ह्याकडे ताकडे निमगून की साहित्य कसल म्हणून पळोवच की त्या एक नमन्याचे स्पिरीट येवची तशी तसल एक एपिसोड महानिर्णायकान सिलेक्ट केलेलं म्हणटाना तांकां एक भारी उमेद तांकां प्रत्येक तूं लायनार राबून निमगी म्हाका लेखता 90% चेडवान हेंच हान तूं फर्स्ट टायम सांगून अशें पुरो न्हय जाल्यार कोंकणी पद कसल म्हणून तांणी केन्नाय हें टच्चे केल्यार हात लायिले ना अशें पुरो तांणी आनी विंगड हें सब्जेक्टाक वचचें ना इता म्हळ्यार आमकां कसले इंट्रस्ट आसा आमी गुणगुण येवचे आनी आमगेल्या कामार वचचें म्हणून जाल्यार हाका ह्या लेवल येता आयली ती न्हय त्या एक व्हड विशय आज जाल्यार नायक मामो आमी लेक्चर आसा ती ताणें म्हणलेलें 8 जनां पेटोया म्हणून तोय कन्फ्युजन आसा 8 जायना मरे चड जाता म्हणटा आसा
मागीर पळया म्हणलें इथं म्हळ्यार कसले ना दिले कडेन तागेले खांदार घालचे पळय आमी इथं म्हळ्यार चेडवान लायक लायक सांगला कसले म्हळ्यार तो कसले जोर उलयला रे तागेलें मन एकदम असान हांव सांगता तुका नाका मारे ताका तेका काडचें नाका हिका काडचें नाका म्हणून केद नाही खाणा जाल्यार पुराय तेणें आपयना म्हणचें हांवें उरले तोडान तो नाल्यार कडेन रेशीत तागेले म्हणून आतां चर्चे आनी बाकी आसा पळया चेडवान लायक केला कळ्ळें न्हय दालारी एक रिस्ट्रिक्शन म्हूण आसा न्हय पळय न्हय पुरो जाल्यार लांब काडू जाता पिकील मात्र काडया म्हणचे कडेन सो चेडवान लायक केला ह्या एक लायक स्पिरीट मुखार एक हंक पळोवन हाज्याक एक लायक पिढी येवका पिढी म्हळ्यार नेक्स्ट टीम आनी यूथ ऑफ GSB तांणी वॉयस ऑफ GSB करता ती म्हळ्यार हाज्याक लायक एक टीम येवका म्हणून त्या उमेदी शिवाय हांगेल विशय हांव कसले सांगचें पुरो जणे पळयता आसा ती इथं म्हळ्यार जजमेंट आमी मात्र न्ही भायर आशिल्ली जाण आनीकय लायक दिता ती म्हणून चेडवान बरें जावं म्हणचें थँक्यू मस्त धन्यवाद मली माम तुमकां यूथ ऑफ GSB तर्फेन मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां सुरेश बाळेगा माम तुमगेले एक शेड्युलान तूं आमगेल खातीर एक टायम दिवन तुमी आयच्या दिसांत आमगेल कार्यक्रमान भाग घेतिल्ले आसा आयचे एक दिसाचे एक्सपिरियन्स तुमकां कशें आशिल्लें मस्त खूश जालें एक कॉम्पिटिशन न्ही संगीत संभ्रम म्हूण हांव सांगता हे संगीत संभ्रमू तशेंची हांगा आतां इतले दीस साकून आमी ऑब्जर्व करता आसाची जाल्यार एक लास्टाच पार्ट हांव लेखता एक कठीण आसता म्हूण निर्णय घेवचे जाल्यार कोणाय तांतू बेजार पावचे आवश्यकत ना इता म्हळ्यार तांतान केल्या परफॉर्मन्साक तितले मार्क दिवचे मेळटा आनी म्हाका एक मस्त नायक मामा वयलो विश्वास आसा कसो म्हळ्यार तो तितले एक निष्पक्षपाती जावन ह्या विचारार मस्त मोगानी आनी मस्त कसले एक चंद रितीरी निर्णय घेतला ताणें तागेले आनी तांणी सांगचेच पळय ते विनीत जावन खंयचे तांगेले संगीत ह्या प्रयाणान तो एक अनुभव तेंचे आयकोच्याक मस्त जन राखून बसून आसताची आनी हे आजी यूथ वॉयस ऑफ GSBचे एक ते एक कसो म्हणटा मेन पार्टय जावन आसता इता म्हळ्यार म्हाकाय हांवय तांचो पार्ट शिकता 10 साल पद्य जेवो ताजे अर्थ जेवो कसले तांणी शिकून आमकां शिकयले आसा पळय ते एक आमगेले आयकोच पुण्य तशें न्हू हे एक खाली संगीताचे एक तांणी म्हणलें आमी आयकल्याची कोणें भायर गेल्ल्याची फायनल विंजाल ते न्ही हे एक आमकां एक ऑनलायन क्लास जाता घरकड बसतना संगीताचे विशयार जो खंयची आमकां इता वेळी साहित्यीक ಸ್ವಲ್ಪ आनीक मार्गदर्शन दिता आमी कशांनी आनी नवें आयकून 10 साल विशय आयकून तांणी ते कसाल ते वर्ड बरयले म्हण आमकां ते गुडार्थ कळनासता तांणी ते म्हणटाना फुडें दाखोवन आयकून सांगून आशिल्ली ती तांणी आमकां ते सांगताची तशें न्हू आजी आनीक हांव ಸ್ವಲ್ಪ हांगा बसून ಸ್ವಲ್ಪ शिकलो म्हूण लेखता आनी मुखार तुमी तशी एक चान्स म्हाका दिल्या खातीर हांगा येवन यूथ ऑफ GSB हांव मस्त आभारी आनी माने खुशी जालें म्हळ्यार ह्या फाटी म्हाका लास्ट टायम सोम्यान सांगतना ಸ್ವಲ್ಪ ताणें ऑब्जर्व केलें आनी सांगलें ताजे फुडल्या पयशी ह्या फाटी ಸ್ವಲ್ಪ वीक आशिल्लें म्हूण जाल्यार ह्या फाटी ते ताणें म्हाका बारीक खुश जालें म्हळ्यार फुडले पयशी ह्या फाटी आमगेले फायनलिस्ट स्ट्रॉंगस्ट म्हूण हांव लेखता बारी चंद रितीर म्हणला तांणी तशें हांव न्हू म्हाका मस्त खूश जाली धन्यवाद बाळमाम यूथ ऑफ GSB तर्फेन तुमकां मस्त धन्यवाद सांगतांचे आमी नायक माम बाळमामान सांगला म्हणकीची वॉयस ऑफ GSB बरी एक सिंगींग रियालिटी शो मात्र न्ही ताजोट्टो बैसून आयकतल्यांक आनी आमकां हांगा सेट्टार आशिल्ल्यांक समेत एक शिकची एक वाट समेत आमकां तुमी पुरा सिजनान तो आमगे लोट आसून मस्त एक टिप्स दिवचे आसचे पुरो सजेशन्स दिवचे आसचे पुरो दिवन घेवन तुमगेले अनुभव एक तुमी सांगचे आसचे पुरो हाजे निमित्त एक कार्यक्रम मस्त चंदायेर तुमी चलोवन घेवन हाडलेले आसा नायक माम आयच्या दिसाक तुमी कशें सांगतांचे धन्या आज आमी सीझन 4चे संची राउंड कंप्लीट केला हांगा तकून 8 फायनलिस्ट म्हूण आमी डिसायड केलेले एक जाव दोन चड जावच्या पुरो म्हूण दिसता येता म्हण आनी काही डिसायड कर न्ही ಸ್ವಲ್ಪ
ಕೆಲವು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಲಗ್ಗಿ ಲಗ್ಗಿ आशिल्ली मितीन एक जाव दोनी चड जावचे चान्सय आसा दोनीच कसं म्हळ्यार हें 6 राउंड सातू 3 राउंड सातू आमी इलिमिनेट करनी इताक म्हळ्यार तांकां पुरा राउंड सातू एक्सपिरियन्स मेळ्ळो म्हणजे एक्सपिरियन्स मेळ्ळो 3 राउंड सात पुरा 6 राउंड सातूय मेळ्ळारी मागीर वीक आशिल्ले 3 राउंड सातू तांणी भायर गेल्या ती वीक म्हळ्यार तेव्हा आमी करची न्हय वीक लास्ट रँक आतां कोण आमगेले कितले जन आउट जाता ते तितली रँक तांणी आयिल्ली मितीन मात्र आमी हांव सुरवेका केन्नाय सांगता आमी आउट करूं ना कोणाकय तांणी भायर वच्चे तांगेले रँक मातशें आयिल्ली मितीन म्हूण तशें जालें मितीन आनी कसं म्हळ्यार हें 4 वर्स चोकून म्हाका एक अभ्यासार पडला कसं म्हळ्यार कॉम्पिटिशन कैद जाता मस्त जन कमेंट करतात जजेस वयर सांगतात हांगा मस्त कसले इंजस्टीस जायना म्हणून इंजस्टीस मस्त करतात म्हळ्यार पुरा आयकतात बट आमी कशी म्हळ्यार मस्त जन कसं म्हणटा म्हळ्यार नायक माम तुमगेले तुमी कमेंट्स करचे लायक जाता आनी जजमेंट लायक जाता म्हणून सांगता पळय ते कशी घेतात न्हय हेंवय घेवका जाता प्लस घेता मायनस घेना म्हणून सांगू जायना लायफांत दोन्ही आसा प्लस एंड मायनस दोन्ही ओटू घेवच्या साध्य आसल्यार मात्र आमी जीवन करूं साध्य आसा तशी संगीत क्षेत्रांतूय तशीच एक वेळा स्वल्प जन आमगेले एगेन्स्ट उलोवच्या परत हें समना आनी अशें केल्लें हांकां सिलेक्ट केलेलें कशी रॉंग म्हाका फोन ताय आयिल्लो फस्ट इयर सेकंड इयर पुरा फोन आयिल्लो आसा केलो जणांनी कशी फेल जाली म्हणून सांगता म्हणून ताका हांव तें सांगचें गती ना म्हणून सांगिल्लें आसा मागीर तांकां आमी दिलेलो आन्सर तांकां समाधान जायना नातीर आसा तेची व्यक्तीन वापस 2 वर्स सोडून वापस फोन करून तुमगेले अद्भुत जाल्लेले जजमेंटाक हॅट्स ऑफ हांव फस्ट इयर म्हणलेलें म्हगेलें म्हाका आतां कळ्ळां मिस्टेक म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार त्या फेसय पळयला हें फेसय पळयला जाल्यार निस्वार्थ जावन परमात्माक हरिगुरूक सम जावन कसले मेग्गेले निर्धार हांव घेतला ताका 100% हांव बद्ध तांतू रॉंग की रायट की अत्यंत प्रामाणीक जावन हांवें डिसिशन घेतला आनी कोणाकय पळय इंजस्टिसाव करनी म्हणलें एक आत्मसाक्षी म्हाका आसा तशें मितीन म्हाका कसलें हातूं रिग्रेट्स ना आज आमी 10 जनां हांगा सिलेक्ट करतात करूं पुरो ती 10 जावं 8 पळोवन डिपेंडींग ऑन आमकां थंय कितली समय मेळटा तें पुरो पळोवपा जाता एक तें आनी कसं म्हळ्यार आमकां हें वर्स आनी एक एडवांटेज जालेलो कसं म्हळ्यार स्वल्प चेडूं फुडें पार्टिसिपेट केल्लेले वापस आयिल्ले मितीन स्वल्प गुणमट्ट आमकां बेटर जालें जाल्यार म्हाका दिसचें इतलें की आमगेले चेडूंक मस्त प्रॅक्टीसा अगत्य आसा आमकां आतां पुराय इन्स्ट्रुमेंटा ओटू आयकतना लायक म्हूण दिसू पुरो तितल्यार संगीत रब्बना ते अभ्यास करची मस्त गती आसा आनी ते अभ्यासा वटोतांनी आमी कसं करता आसा ती म्हळ्यार तांकां गोत आसपा जाता आमी कसं करता आसा ती म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमी प्रती एक विशयांचो तांकां टिप्स दिवची की अशी करा ती म्हणून सांगल्यार मागीर ते मिस्टेक्स केलो कडेन आयिल्ले आसा जाल्यार ते पुरो एक व्हड विशय न्हय म्हळ्यार आमकां आमगेले समाजा पुरा चेडूं आमगेले चेडूं तांकां कितली आमी हेल्प करूं साध्य आसा त्या पुरा आमी करतात हे राउंडात मस्त चेडवान चंद म्हणलेलो आसा मस्त चेडवान आनी एक कसं म्हळ्यार प्रयत्न कोणय घाल न्ही म्हूण हांव सांगना प्रती एकल्यान प्रयत्न घाल न्हू तांणी म्हणलेलो आसा तांगेली योग्यता अनुसार तांणी म्हणला इथं म्हळ्यार एकल्यान म्हणला म्हण की आनी एकल्यान म्हणका म्हूण आमी एक्सपेक्ट करूं जायना जाल्यार तांगेले प्रयत्न तांणी केला आमगेले प्रयत्न आमी प्रामाणीक जावन केला म्हणून हांव तांकां सांगू इच्छा पावता इथं म्हळ्यार तांकां दिसूं नज न्हय तांकां दिसूं नज आमकां ताका सिलेक्ट केला हाका सिलेक्ट केला म्हगेले मिस्टेक कसले असल पुरा मना दिसची चुकी म्हणून सांगना हांव बट एटलिस्ट तशी हांगा जायना म्हळ्यार तांगेलें मन आयलें म्हणून जाल्यार आमगेलें काम सार्थक ना म्हणून जाल्यार आमी ते फेस करपाच आतां 4 वर्स तकून हांव करतस 4 वर्स तकून हांव करतस हे वर्साचे कैद जातस मुखा वयल वर्साचे गोत ना आमकां कसलें म्हणटना हे वर्स 4 वर्साचे कैद जातरी मागीर कशी आमगेले लायक गुणमट्ट मेंटेन करूं जाता की हें पुरा पळोवन निर्धार करपा जाता ना म्हणून जाल्यार
वर्सातून वर्साक त्या इम्प्रूव जावपाची जायनी म्हणून जाल्यार व्यर्थ जाता तितलेची सांगेत हांवें हें आज एक राउंड्स कयत जाला आनी फायनल्स स्वाम्यान सांगिल्ल्या वेळार आमी मोस्टली बेंगलोर आसूं पळयता म्हळ्यार त्या डिसिशनय हांव सांगचें म्हण केना स्वाम्यान बेंगलोराचो 4-5 म्हयनो आसचे जल्ल मितीन चातुर्मासाक बेंगलोरा जेवच्या पुरो स्वामी आमकां अनुमती दिता ती आशिर्वाद करता ती हें चेडवांक म्हणलेकला तशी त्या फायनलिस्टान पुरा बेंगलोरा येवपा जाता म्हूण सांगताची प्रती एक हांगाचे स्पर्धेक मेगेले अत्यंत मोगाचे तांकां एक आशिर्वाद आनी तांकां कसलेय संगीताचे बगे की अथवा भक्तिगीते भावगीते बगे की कसलेय तांकां तसले मेगील मितीन सहाय जावपा जाल्यार तांणी कॉम्पिटिशनांतून भायर तरी म्हाका फोन करून निमगू येता हांव केन्नाय तांगेले एक सहकार मेगेल आसताची तांकां कसले हेल्प जाय जाल्यार हांव दिता मस्त धन्यवाद नायक मॅम यूथ ऑफ GSB आम्ही मस्त आभारी आसांची तुमगेल वयरी तशीच तुम्ही सांगील तसं एक तुम्ही एक प्रोवाईड केलेलं तसली एक व्यवस्था त्या सदुपयोग कोण घेतांची म्हणून आम्ही लेखतांची आमगेले पार्टिसिपेंट्स आमगेले हे कार्यक्रम आमगेले स्पर्धेला एक पद कसं नसं गायन कसं असं त्या तुमगेल तरी लायक जावन पावका म्हळ्यार आमगेले ऑर्केस्ट्रा टिमाचे एक फाटीबल मस्त सांगतो ऑर्केस्ट्रांत आमकां कीबोर्डांतू मस्त लायक करून साथ देवता अशें जाल्यार दीपक बेंगळूरू तुमकां आमी मस्त धन्यवाद सांगतांची धन्यवाद तशीची ताळेंत आमकां साथ दिलेले ते जाल्यार रामनाथ किणी तुमकां हांव मस्त धन्यवाद सांगता पखावा साथी जावन आमगेलो लोटो साथ दिलेले ते जाल्यार श्री हृषिकेश शिंदे तुमकां हांव मस्त धन्यवाद सांगता आयच्या दिसाक तबला आनी रिदम पॅड दोन्ही मॅनेज केलेले ते जाल्यार श्री अभिजीत शेणे तुमकां हांव मस्त धन्यवाद सांगता सर हांगाक आयचे एपिसोड आमी मुक्ताय करता सांची नेक्स्ट फायनल सांतू आमी सगळे भेटी करूया म्हण सांगता यूथ ऑफ GSBचे फेसबुक आनी यूट्यूब चॅनल फॉलो कराती सकड अपडेट्स तुमकां टायमली मेळटा आसता म्हण सांगताची नमस्कार The voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB. The voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB, the voice of GSB.